म्हादय वयल्यान सुरू जाल्लें राजकारण थारपाचें नांव घेना। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर फार पेटयला। तो म्हणटा हे केंद्रांतले भाजपा सरकार कर्नाटक आनी गोंयान म्हादयच्या विशयावयल्यान मॅच फिक्सिंग चलयलां। तें बंद करपा खातीरूच गोवा फॉरवर्डान एनजीटी मुखार पिटिशन सादर केल्लें। म्हादयच्या विशयावयल्यान मंत्रिमंडळांत आसतना गोवा फॉरवर्ड एनजीटीत कित्याक वचूंक ना ह्या दोतोर प्रमोद सावंतान विचारिल्ल्या प्रस्नाक विजय सरदेसायान पत्रकार परिशदेंत जाप दिली। पळयात तो कितें म्हणटा तो। ताणें एक डिनाय करूंक जायना की एक स्टेटस को आशिल्लो। स्टेटस को कितें आशिल्लो की कर्नाटका सुप्रीम कोर्टान गेला, गोंय सुप्रीम कोर्टान गेला। हो स्टेटस को डिस्टर्ब कोणें केलो, हो चेंज कोणें केलो? हो स्टेटस को चेंज केलो बीजेपीचे मंत्र्याच्या आदेशा वयल्यान। तो आतां कितें सांगू, तो एक ज्युनियर ऑफिसर कितें सांगू तें, आनी कोण गोंयकार मानूंक तयार नाही। ज्युनियर ऑफिसरान येदे व्हडलें लेटर दिलें म्हणून, आनी लेटर दिलें जाल्यार ट्वीट कसो आयलो तोय बी ताकाय बी उत्तर ना ताजे कडेन। सो हें लेटर दिवन स्टेटस को डिस्टर्ब जालो, आनी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वी डिसायडेड टू गो टू एनजीटी। सो हातूंत आमचें चुकलें कशें, कित्याक आमी कोर्टान वचून एक इन्शुरन्स पॉलिसी गोंयाक मेळ्ळा। फाल्यां जर जावडेकरान चेंज करना म्हणलें, ताजेर कसलो प्रेशर आयलो जाल्यार कितें जातलें? कितें आहा तुमच्यान कितें करूं जाता? मजगतीं काँग्रेसीन आंदोलनात चालूच दवरल्यात। बुधवारा तांणी दिवचलें आंदोलन केलें। ह्या वेळार तांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची प्रतिमा लासयली। We are come here to condemn the decision which Prakash Javadekar had taken. आणि इतलें सांगपाक सोदता लोकांक, ही जागृताय जी काँग्रेसान केल्ली आसा, तालुक्यांत वचून कलेक्टरान वचून रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय। ही मेसेज आमची दिल्ली पावपाक जाय की वी आर नॉट रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू आवर रिवर। ह्या विशयाक वास्तवीक हात लावपाची गरज नाशिल्ली, कित्याक हो म्हादयचो जो विशय आसा हो न्याय प्रविश्ट आसा। सुप्रीम कोर्टान हो मॅटर पेंडींग आसा। अशें आसतना बीजेपीन खंय तरी कर्नाटका आतां जे बाय इलेक्शन जावपाचें आसा 17 मतदारसंघान, हें दोळ्या मुखार दवरून आनी हो कर्नाटका जो बीजेपी सरकार जो तेंच्यांनी लोकांच्या मॅन्डेटी विरुद्ध वचून जो फॉर्म केलो, तो सरकार राखून दवरपा खातीर हो सगळो आतां प्रयत्न चल्लेलो आसा। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।